देव आनी ताचें कुटुंब. देव एका कुटुंबांत जियेता. ताच्या कुटुंबांत तेग जण आसात, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. ते जण तेग तरी एक देव. देवाक कोणेय रसूंक ना. तो सुरवेर थावनूच आसा. ताका मरण ना. तो सदांकाल आसतलो. देवाक आमचे बरी कूड ना. तो एक आत्मो. देखून देवाक आमी आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक शकना. तरी देव सगळ्यान आसा. देव एका बापे परी आमचो मोग करता. ताणें आमचे पसत ताच्या पुताक जेजूक ह्या संवसारी धाडलो आनी ताच्या खुर्सा मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां पातकांतले आनी मरणांतले सोडयले. जिवन जेजून ताच्या बापा लागीं मागून आमकां पवित्र आत्मो धाडलो. अशें आमकां ताणें देवाची भुरगीं केलीं. देखून आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय आनी ताचो मोग करूंक जाय. देवाच्या कुटुंबांत कितले जण आसात? देवा कुटुंबांत तेग जण आसात. कोण ते तेग जण? बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. तर देव कितले? जेन तेग तरी एक देव. देव आमचो बाप. तो आमचो मोग करता. आमी ताचो मोग करूंक सकाळी आनी सांजेर मागणी म्हणूंक जाय.